शिरोडा पंचवाडीच्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पात बिरेस्तारा सांज वेळार क्लोरीन पाईपलाईन लिकेज जाली। त्या उपरांत 4 कामगारांक हॉस्पिटलांत व्हरून घालचे पडले। उजो पालोवपी दळान बेगोबेग घडणूक थळाचेर धाव घेत लिकेज जाल्ले पाईप रोखडेच दुरुस्त केले। पळयात पुराय बातमी। आमी म्हैसाळ डॅमार आसा जो पंचवाडी म्हैसाळ डॅम म्हणटा आनी हे उदक हांगच्यान शिरोडा हे गांवाक उदक सप्लाय जाता आनी हो तो डॅम आनी ही सगळी तांची इनफॅक्ट जे हांगच्यान सगळें उदक फिल्ट्रेशन जाता। आनी राती एक इन्सिडंट जालो, काल सांजचो एक इन्सिडंट जालो। जी क्लोरिनाची टँक आशिल्ली, क्लोरिनाची टँक एक लिकेज जाली। ती क्लोरिनाची टँक जी हांगा आसा आमी ही क्लोरिनाची टँक आनी हे क्लोरिनाची टँक एक भितर 900 kg हे आसता आनी इतलो प्रभाव इतलो आसता की ही टँक एक लिकेज जावप म्हणल्यार अख्खे हांगा 5 किलोमिटर हाजो प्रभाव जावपाक शकता। पूण तरी सुद्दां हे फायर ब्रिगेडीन टायमार पावले कारणान अनेक जाण जीव वाचपाक शकलो। हे हांगा 4 जाण कामगार आशिल्ले, 4 जाण कामगार काम करता आसतना अकस्मात हाजे जे पायप आसा हे पायप सुटले। हे जे पायप आसा ते पायप सुटले आनी पायप सुटले कारणान ताजो लिकेज जालो। आनी ह्या सायडीन एक रूम आसा, दुसरो रूम आसा, त्या दुसऱ्या रुमान भितर 4 कामगार काम करताले। जेन्ना जे सुटले तो हो एक टँक इम्पॉर्टंट आसा आनी जेन्ना सुटले तेन्ना तुमी पळया की हांगा एक 2 हे आसा, ते मिटर दाखयता की हातूंत भितर क्लोरीन कितले आसपा जाय। ताजो एक प्रभाव दाखयता की हांगा क्लोरीन कितले आसपा जाय हातूंत दाखयता। आनी जेन्ना थंयच्यान प्रेशर वाडलो आनी हे सुटले कारणान हे जे कामगार काम करताले ते कामगार हांगा बेशूद पडले। टायमार भितर कोण तरी येवन हांगा ते बंद केले, फायर ब्रिगेड आयले, बंद केले आनी हातूंत भितर 4 जाणां एडमीट हॉस्पिटलांत आसा। जेन्ना हो फिल्टर जाता हे उदक जेन्ना फिल्टर क्लोरीन भायर सरता ते भायरचे 2 टँक आसा, एक रॉड उदक जे भायर सरता, जे उदक दिसता आमकां भायर 2 टँक दिसता पळय, जे पळय हांगा एक टँक आसा, त्या टँका भितर उदक येता, थंयच्यान क्लोरीन हातूंत भितर सोडटा आनी मागीर ताजे नंतर ते स्टोरेज टँका भितर वता, हातूंतल्यान तें उदक मागीर गांवां भितर वता। जेन्ना हो इन्सिडंट जालो तेन्ना हांगा 4 लोक काम करताले। जेन्ना लोक कळ्ळें की हो पायप सुटले, प्रेशर जालो आनी पायप सुटले आनी तातूंतल्यान बरो मोठो जी जिवानी वाचली। 4 जाणां टायमार हॉस्पिटलांत पावले। जेन्ना आमी थंय गेलो, कामगार आसा दुसरे एकटो गेलो, सुपरवायझरान सांगलें की 4 जाणांची सुखरूप आसा आनी तांकां देडाक डिस्चार्ज जातले। ताणें दुसरें एक सांगलें की जर तर ही 900 kg ची इतलो ताजो पावर आसता की जर ही तर पसरली जाल्यार 4-5 किलोमिटर गांवचो जे गांवा भितर ताजो इफेक्ट जावपाक शकता। कित्याक ही एक 5-900 किलाची टाकयेचो जो हे आसा तो 4 ते 5 म्हयने तांकां यूज जाता वॉटर, म्हळ्यार आजून इतलो पावर आसता आनी ती उदकांकूच ताजो विरघळपाक शकता अशेंय ताणें सांगलां। फायर ब्रिगेडीन टायमार काम केलें, ताजे खातीर अनेकाचो जीव वाचलो अशें म्हणपाक शकता, कारण प्राण घातले। अशें हाजेर जे कोण आसा, जे कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा तांच्यांनी हाका कितें लागता एक्सक्युटर जाय कितें आसा तें दवरचें पडटा, नाल्यार मोठो अपघात जावपाक शकता। दुसरें म्हळ्यार जी आमी ही जी आसा डॅम आसा ताजी जी हे आसा ती कोणाक तरी प्रायवेटाक हायर करपाक दिल्ली आसा। सरकार म्हणटा की आमी नोकरी दितलो, पूण ही कोणाक भायल्या लोकांक हायर करपाक दिल्ले कारणान आमकां कळटा की येदो व्हडलो कोट्यांनी गोंय सरकार खर्च करता आनी हांगा एम्प्लॉयमेंट मेळटा तो गोंयकाराक कोणाकूच ना। एकूय हांगा एम्प्लॉयमेंट दिश्टी पडना। आमी जेन्ना ऑफिसां पावले टायमार तेन्ना एकूय ऑफिसां एक स्टाफ ना। हाजी दुर्दशा हिची कितें सरकार एक म्हणटा एम्प्लॉयमेंटाचें उलयता, दुसरे वटेन बरें शुद्धीकरण उदक म्हणटा, पूण अशें इन्सिडंट जाता की कितें लोकांक अनेक भयभीत वातावरण जाता। अशें जावचें न्ही, सरकाराचे बरी पावलां घेवचीं अशें लोकांच्या वांगडा। रातभर जेन्ना इन्सिडंट जालो अख्खी गोंयभर हाजो वावर जालो की कितें जालें, 4 जाण क्लोरिना भितर डिसीज जाल्ले, जावचें न्ही अशें लोकांच्या वांगडा। गो असीस फायदी प्रॉड सावर्डेकर।